दिव्यवाणी 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 मगच्या बाबय न्ही ल्हानपणांतावन आयकल्ली ह्यो काणयो थोडी घडितां आमच्या जिणेक बरी वाज उपकारा पडटात. उपकारा पड जिणेंत एक आमची जिणी कशी मांडून हाडिचे, जिणेंत सक्सेसफूल यशस्वी कशें जावचें, कशें आमी चलवणी पयस करची, ह्या विशयान साबार काणयो आयकल्ल्यो आमकां उपकारा पडटात आमची जिणी बांदून हाडूंक मांडून हाडूंक. तशें एक हांवें ल्हान आसतना आयकल्ली काणी जावन आसा. सेमिनार ल्हान आसतना म्हणल्यार सेमिनारीक रिगल्या उपरांत थंय सांगिल्ली फादराबाणी सांगिल्ली काणी एक उपकारा पडटा. कितें गे म्हूण सांगल्यार एक बरो राय आसुल्लो आनी तो बुदवंत आनी लोकां मोगाळ दयाळ नितीवंत. कोणाक कितें नीत आसा पळय, कोणाक कितें सरवल्लें तें ताका दितालो. कितलो मान ताका दिजे तितलो मान दितालो तो. सगळ्यांनी आपणाक तो मान करिचें, आपणाक तो पगारिचें. हांवें सूख केल्यार तुमी तें सूख म्हूण दाखोवन दिवं नजो. अशेलें चिंताप ह्या एका सलोणीच्या मनशाची लक्षणां ही. ती ताका तो पसंद करनासलो. तो राय तो बरो आसलो, कोणेंय ताका सूख देखून दिल्यार तो मानून घेतालो आनी लोकांचें बरेंपण पळयतालो, आपणाचें न्ही. देखून तसल्या वेळी तो एक दीस सांजेच्या वेळार मंत्री आनी संगताक हाडून तो भायर बसून आसलो. भायर सोंप्यार ताच्या आंगणांत बसून आसलो, व्हडल्या आंगणांत, राज आंगण म्हणटात, राज आंगणांत बसून आसलो. मंत्री गिंत्री पुरान बसून आसले. त्या वेळार अचानक म्हणल्यार बरी एकलो ताका विजिटर आयलो. तो परगांवाचो म्हूण कळ्ळें आनी एका रायाच्या आनी एका राजवटांतावन आयिल्लो तो. आनी तो आयलो आनी हेच्या राया लागीं मुखार आयलो. येवन म्हणालो, राया हांव मस्त गांवांनी वचून आयलां आनी म्हजे एक प्रश्न आसा. पळय, म्हज्या एका हातांत नीज वज्र आसा, एका हातांत पडकिरें वज्र आसा, तें नीज न्ही. पळोवन एकसलेक दिसतात. म्हणालो, ताची पेट उक्ती केली आनी ती वज्रां काडलीं आनी ती आसल्या एका टिपायाचेर दवरलीं. ताणें तांबडें वस्तूर घालें आनी ताचेर ती दवरलीं. राया हांव मस्त कडेन गेलां आनी कोणा वरवीं खंयचें हें नीज वज्र आनी हें खंयचें हें फेक नीज न्ही जाल्यार पडकिरें म्हणून सोदून काडूंक कोणाचेर जावना. देखून हांगा आयलां. तुका चॅलेंज जाय गी, चॅलेंज जाल्यार हांव तुज्या मुखार दवरतां. पूण एक शर्त घालें म्हळ्यार जर तर हांव सलवलो जाल्यार तें नीज वज्र हांगाच तूं सोडून येता म्हणालो. हांव जर तर जिखलो, तुमी सलवल्यात जाल्यार त्या वज्राचें मोल तुमी म्हाका दिजें म्हणालो. आनी ताच्या वज्राचें मोल व्हडलें वज्र, तें कठीण मोल. राय म्हणालो, हांव पळयतां म्हणालो. ताणें चॅलेंज काणयलें. राय आयलो आनी दोनी उखलून पळयलीं. एकसलेक ती जडाय एकसलेक, पळयतना सायज एकसलेक आनी कलर एकसलेक, पळोवंक रूप एकसलेक. रायाक जावना अशें पळयलें खंयचें म्हूण सांगून जावना. ताणें तीं दोनी दवरलीं. राय सलवलो म्हणून बरें जालें. रायान तर तो म्हणालो, तुवें न्ही जाल्यार राया तुज्या आस्थानांत कोणी म्हणी आसतले, येवजो तुज्या राजवटकेन कोणी म्हणी बरो मनीस बुदवंत आसतालो. ताणें पळोवन खंयचें नीज खंयचें पडकिरें म्हूण सांगेत म्हणालो. जायत्या पंडितांनी जायत्या बुदवंतांनी येवन उखलून पळोवन आनी आपी सूख केली जाल्यार राय आमकां दवरना म्हूण. पूण रायान उखल्ल्या बरोबर रायान सांगनासतलें सांगून तो सलवालोच म्हूण. तशें सगळ्यांनी उखलून पळोवन कोणें सांगूना. सूख केली जाल्यार तितलें ताका पयशे दुडू ताका दिजे त्या वज्रा तितले. देखून सगळ्यांनी उखलून पळयलें, वगेत रावन दवरून गेले. सकळी जायना गे म्हणटाना मागीर निमाणें एकलो थंय म्हातारो आसलो, कुरडो म्हळ्यार ताका दिसनासलें कुरड्याक. आनी तो मुखार आयलो. म्हाका राया सरशीन व्हरा म्हणालो. आनी राया कशें सगळ्यांनी उखलून पळयलां, हांवें उखलून पळयलां, म्हाका चान्स दी म्हणालो. देखून त्या म्हाताऱ्याक त्या कुड्ड्याक बेतून येतल्याक राय म्हणालो, पळय तूं चान्स म्हूण, एक चान्स पळय म्हूण. ताणें दोनी वज्रां उखलून दवरलीं अशीं. एक बरें वज्र आनी एक पडकिरें वज्र, दोनीय ताणें उखलून दवरलीं अशीं. उखलून धरून पळयलें आनी म्हणालो, एक वज्र ताणें तें सकयल दवरलें आनी एक वज्र हातान खणयलें. हें नीज म्हणालो. तक्षण त्या परगांवांतल्यान आयिल्लो तो वेपारी म्हणालो,
येस करेक्ट ताणें सांगलें तें नीज वॉजरू म्हणून. सगळ्यांक अजाप सगळ्यांक अजाप सगळ्यांक अजाप सगळ्यांक अजाप. राणी सारलें कशें तुवें सांगलें आमकां कोणाक जावना, एकूच लेक एकूच वेट एकूच कल्लार आनी एकूच जडा एकूच रूप सगळें एकूच तुवें कशें तें सांगलें तें नीज वॉजरू म्हणून. आनी कित्या तुवें सकयल पडकिरें वॉजरू ग्लास तुवें सकयल घालोय म्हूण विचारलें ताणें. हांवें पळयलें दोनीय अशीं धरून पळयलीं राया. इतल्यांत हांवें केल्लें दुसरें कांय करुना. दोनीय वज्रां अशीं हातान धरून हांव इल्लो वेळ मावूनपणी रावलो. म्हाका कांय दिसना कोलो काल्लार आनी कल रूप ताचें म्हाका गुंतना. हांवें दोनीय अशें खाणयलीं. एक म्हाका तिका अशें थंड बगलें आनी एकलें तिका उण्ण बगलें. आनी ह्या संजेच्या वताक एक वज्र थंड आसा एक वज्र उण्ण आसा. केदाळे वज्रां कितलो वत आयल्यार बेगीन उण जायना ती थंड उरतात तें थंड आसलें. ग्लास सड्ड वत आयल्या क्षण उण जाता देखून एका हातांत म्हणजे वा आसलें तें उण दिसलें म्हाका. देखून तें उण जाल्लें म्हाका ग्लास म्हूण कळ्ळो. तो ग्लास तें वज्र न्ही. वज्र कितलें वताक धरल्यार थंड आसता उण जायना. देखून तें थंड हांवें बगलें तें थंड बगलें हांवें हातान धरून काडलें. हें ग्लास हांवें सकयल घालो उण जाल्लो ग्लास सकयल घालो तो उब आसलो हें थंड आसलें वज्र थंड. आनी तो जिखलो तो कुड्डो जाल्यार पळय तो जिखलो. ताच्या मतींत सारकें समजणी आसली. मोगाच्यानो ह्या काणयेंतावन आमी जायते लिसांव शिकयत. कितें म्हळ्यार कलेक कश्ट येताना कली अणभर येताना कले सिच्युएशन म्हणजे परिस्थिती कली जावं दी कली आमचें आदलें आमी मतीक आयलें जावं दी आदली दूख आदली बेसाराय कोणें म्हाका दूख येयल्लें दूख हर्ट फिलींग म्हणटा आमी हर्ट फिलींग भितरल्यो दुखी वयर गेल्यो या म्हजें प्रॉब्लेम कलींग संबंद कोणसो तुटलो या कितें जालें या पयशांची अडचणी दुडवाची फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स कली आसात जावं पुरो आनी भलायकेचें केदाळे पिडा शिडा येवंक पुरो आमी कूल रावलें जाल्यार जिखता कूल थंड रावल्यार ते आमी वज्रा बरी मोलादीक जाता आमी जिखता. देखून आमच्या जिणेंत समस्या येताना सदांच आमचे समस्ये आणकिल्ले गंभीर जाल्यात आणकिल्ले सड जाल्यात आणकिल्ले कश्टांचे जाल्यात कितें म्हळ्यार समस्या येताना आमी उण जावचें आनी तापोवन आमी चड उलोवचें ताच्या हाचे कडेन झगडें करचें उसांबळ जावचें. देखून आमी कूल थंड रावल्यार आमी बरें जाता. देखून कश्ट आमच्या आयल्या वेळार देवाचें उतर सांगता आमी थंड रावचें म्हणून. सगळें किर्तनान कितलीं किर्तनां कश्ट येताना थंड राव देवाचें दिश्ट घाल म्हूण थंड रावचें म्हूण. देखून थंड राव बी स्टील अँड नो दॅट आय एम गॉड. किर्तन सांगता बी स्टील थंड राव वगे राव आनी पळय हांव देव तुजे समस्ये पयस करूं म्हाका तांग आसा म्हूण देव सांगता. मोगाच्यानो पळया एक जेजूक थंय आमी बोब मारची जेजूक व्हडल्या ताळ्यान आमी बोब मारची. कुर्डो बार्तेमेव आयलो ताचें कुर्डेंपण पयस कर म्हणून जेजू लागीं ताका पळोवंक जाय आसलें. तोय कुर्डो जेजू लागीं आयलो तो जेजू येता म्हूण कळ्ळें ताका आनी जेजू येताना जेजूक मात्र साध्य म्हजें कुर्डेंपण पयस करूं. देखून हांव खंडीत जावन जेजूक उलो मारता म्हणून आनी जेजू लागीं येताना ताणें बोब मारली. तूं कशें मागताय मोगाच्या बाबयनी तूं कशें मागताय तुवें जेजू लागीं व्हडल्या ताळ्यान जेजूक बोब मारताय. तुज्या इंटेन्सिटी म्हळ्यार तीव्रतायेन बोट्टू कशें मागता की तूं म्हाका गूण जायचें म्हणल्यार एक तीव्रताय इंटेन्सिटी म्हणटा हांव. इंटेन्सिटी म्हळ्यार त्या नमनेर तूं जेजूक काळजांत हांव उलो मारताय वीथ कन्विक्शन म्हळ्यार सारकें तूं पातयेवं हें सोमा एंत करचें सोम्याक बोब मारचें सोमा म्हूण कन्विक्शन सोम्याक जाता म्हणलें तुका कठीण पातये न्ही आनी तितले इंटेन्सिटी तूं सोम्याक उलो मारताय आनी सोमी तुका बरें करता. कुर्डे बार्तेमेवस आमकां एक वंडरफूल एग्जाम्पल जावन आसा. एक आपुरबायचो धाकलो हो कुर्डो बार्तेमेवस मार्काच्या वंजेलांत 10 अध्याय 6 आनी 7 हांवें मस्तपटी वाचचें 6 आनी 7 तो व्हडल्या ताळ्यान बोब मारता आनी दुसरो लोक ताका आडयता. जेजू दाविदाच्या पुता म्हाका गूण कर म्हाका पाव
तुका म्हाका गूण करून जाता. जेजू ताच्या लागीं सरता, तुका म्हजें जावन कितें जाय? सोम्या तूं जाणाय हांव कुर्डो म्हूण म्हजें कुर्डेपण पयस कर, तुका जाता म्हाका दीस दिवंक, म्हाका दीस दी म्हणटा. कुर्डो बार्तिमेव आमकां एक वंडरफूल एग्जाम्पल दिता. आमी कशें मागं जाय म्हणून. ताका गरज आसली, कुर्ड्या बार्तिमेवाक गरज आसली ताचें कुर्डेपण पयस करचें म्हणून. आनी ताका गरज आसली. आमकांय कितल्यो गरजो आहात म्हज्या जिणयेंत मोगाच्या न्हू, कितल्यो गरजो आहात. पळय ताचें कुर्डेपण जावन आसा संकेत, एक सिंबल. इज ब्लायंडनेस ए सिंबल जावन आसा अस्कतकाय. म्हणजे थंय मस्तो संगती अस्कतकाय आसात, अस्कत. थोडे फावटी हांव उलोवच्यान अस्कत, थोड्या फावटी हांव बोगसूनच्यान अस्कत, थोडे फावटी हांव हेरांच्या विशयांत बरें चिंतच्या विशयांत हांव अस्कत, चिंतचेंत नेगेटीव अस्कतकाय. आनी हेरांक इल्लेशें उत्तेजन दिवंक, सपोर्ट करूंक, इल्ली कुमो करूंक हांव अस्कत. म्हजे थंय मस्तो अस्कतकाय आसूं पुरो. आनी म्हजे थंय मस्तो गरजो आसात. ह्यो गरजो पुरा ताच्या कुर्डेपणाचो संकेत. तो कुर्डो तशेंच म्हजें तें नाना तराच्या रुपाचें कुर्डेपण, अस्कतकायचें कुर्डेपण, नाना तरा गरज, म्हज्या जिणयेची हर एक गरज, हर एक अस्कतकाय त्या कुर्डेपणाक आमी सरी करयत. तुजें आमच्या जिणयेचें थोडे फावटी स्ट्रगल म्हणटा हांव, उड्डापाट करता, वोद्दाट आमचें कितलें उड्डात हांव. भुरग्यांक शिकाप दिवंक बापय आवय बापूय उड्डातात, इतले फीज बांदून शिकाप दिवंक, भुरग्यांक बऱ्या वाट्याक हाडूंक, भुरग्यांक कामा खातीर, सैरिके खातीर कितलें घर बांदूंक उड्डातात. हें उड्डोवचें जावन आसा, उड्डोवचें जावन आसा स्ट्रगल. उड्डोवचें जिणेंत उड्डा. देखून तुजें सदांच्या पथकाची संवय, हॅबिच्युअल सिन्स म्हणटा, हॅबिच्युअल म्हळ्यार सदांनी ती करचीं पथकां. हें कुर्डेपण तें पथकपण आमी पळयना. आनी तुका ग्रीफ म्हणटा, ग्रीफ म्हळ्यार दूख हाडचें तें कसलें, तुज्या जिणेंत दूख हाडचें तें कसलें, हें सगळी तुजें सदांय करचें पथक. आनी तुका देव दूख हाडचें तसलें कसलें आसा तें तुजें कुर्डेपण. तुजी अस्कतकाय पळोवचें पयलें मॅट जावन आसा, तुजें कुर्डेपण तुवें पळयचें. तुजी अस्कतकाय पळयचें, तुवें गूण जावच्यान, यशस्वी जावच्यान, जिखच्यांत, सक्सेसफूल जावच्यान पयलें मॅट जावन आसा. तुजें अस्कतकाय तुवें पळयचें, कसली म्हजी अस्कतकाय जावन आसा. आमची अतिवृत्ती गरज कसली म्हणून पळयल्या नंतर आमी जेजूक बोब मारचें. ही म्हजी व्हडली गरज, ही गरज म्हाका जायजत, ही गरजेक म्हाका पर्याय जायचे म्हणून हांव व्हडल्यान थाळ्यान हांव जेजूक बोब मारता पळय. ती पयलें पळयचें, ही म्हजी व्हडली गरज म्हणून. आमी बोब मारीचे, क्राय आवट करचे सोम्याक. बर्तेमेवान बोब मारल्या बरी आमी काळजान थावन भोगून जेजूक म्हाका गूण करूं जाता. बर्तेमेवाक काळजांत भोगता, जेजू जाय म्हाका गूण करूंक, जेजू जाय गूण करूंक. जेजू नासतना म्हजें कुर्डेपण वचना, जेजू नासतना म्हजी अस्कतकाय वचना, जेजू नासतना हें म्हजें वोद्दाट जिणयेचें ओद्दाडटा हें पर्याय नाका, जेजू नासतना जायना. जेजू जायत, जेजू जाल्यार हे वोद्दाट म्हज्या जिणयेचें, दिसपट्ट्या जिणयेचें वोद्दाट, हें हॅबिच्युअल सीन सदां करचें पथक म्हजें हांव पयस करूं, जेजू म्हाका जायजत म्हणून. हें कशें? हो देवाचो भितरलो थाळो, भितरलो देवाचो थाळो हो. ताका भितरलो वॉयस ऑफ गॉड विदीन अस, देवाचो थाळो आमच्या भितर हर एकल्या भितर आसा. तो सांगता आरे सोमी आयलो बोब मार, ताका गूण करूंक जाता. सोम्याक मात्र तुका तुजें वोद्दाट रावंक जाता. सोम्या मात्र तुजें हॅबिच्युअल सीन सदां करचें पथक पयस करूंक जाता, तुका सकत दिवंक जाता. सोम्याक मात जाता, सोम्याक उलो मार म्हणून भितरलो देवाचो थाळो म्हज्या आत्म्यांत आसा. वॉयस ऑफ गॉड विदीन, तो थाळो हांवें आयकपाचें आनी बोब मारचें. हेरा लोकांनी जेजू विशीं उलयलें, ताणें आयकल्लें, जेजू विशीं हेर लोक उलयतालो तें आयकलें. हें मात्र ताका जेजूक थाळो मार, जेजूक बोब मार, जेजू कापय म्हूण कळयल्लें त्या हेरांच्या उलायण्यान मात्र न्ही. तें येयल्यान ताका हेल्प जालो जेजूक उलो मारचें म्हणून. हेरांनी जेजू ते भशेन गूण जाल्लें आयकल्ल्या वरवीं हेरांनी सांगलें आमकां जेजून गूण केलो, तुवें बोब मार म्हूण सांगिल्लें. तें हेर आयकलां जावं पुरो, पूण तें मात्र न्ही, जेजूक उलो मारूंक कारण तें मात्र न्ही. बागार ताका भितरलो आत्म्याचो थाळो, ताच्या भितर आसो देवाचो थाळो, तो आत्म्याचो थाळो, तो थाळ्याक त्या थाळ्यान ताका सांगलें बर्तेमेव हाड जेजू लागीं गेलो, बोब मार जेजू ना दाविदाच्या पुता म्हाका गूण कर, बोब मार म्हणून तो देवाचो थाळो म्हज्या आत्म्यांत आसो, पळयत आत्म्याचो थाळो म्हाका सांगतना ताका आनी बोब मारली. हेर लोक ताका वगे रावंक बेश्टायता.
ताका गुजी करता उगेत राव म्हणून बेश्टे येता ताका बरतेले बेव अस्खत बाबार्थ तसो जाल्लो तर ताचो बाबार्थ अस्खत जाल्लो तर ताचो बाबार्थ उणा बाबार्थ तसो तो जाल्लो तर तो बिलकूल बोब मारतो ना तो बिलकूल बोब मारतो ना ताचो बाबार्थ घट्ट अस्खत न्ही ताचो बाबार्थ बोळा दीक जाल्ल्या वरवीं ताणें जेजू येताना व्हडल्या ताळ्यान बोब मार म्हूण ताचो आत्म्यांत हांव जेजूचो ताळो सांगताना ताणें व्हडल्या ताळ्यान बोब मारली तो ताका इग्नोर करता जेजूक ताणें गण्णें दितो ना जर ताचो बाबार्थ अस्खत जालो जाल्यार जेजूक तो गण्णें दितो ना जेजूक तो इग्नोर करता आलो तो चड आनी चड उलो मारता जाल्यार ताचो बाबार्थ घट्ट जावन आसलो तुजो आनी म्हजो बाबार्थ जेजू थंय घट्ट आसलो जाल्यार आमी त्या इंटेन्सिटीन त्या भितरल्या इंटेन्सिटी तीव्रतायेन जेजूक म्हणटाले आनी जेजू म्हाका गूण कर जेजू म्हाका गूण कर बरो कर म्हाका म्हजी प्रॉब्लेमां पयस कर म्हजे हे वद्दाट पयस कर वद्दाडता भुरग्यांक शिकाप दिवं वद्दाडता पिडेंत वद्दाडता घर चलोवंक वद्दाडता कामांत एक म्हाका ते केशेक नवें घर बांदूंक कामांत ते 4 पयशे जावन घर बांदूंक देखून वद्दाडता म्हाका तूं आयक म्हूण भितरल्या ताळ्यान इंटेन्सिटली देवा उलो मारता आल्या आनी जेजू आयका तो आनी म्हाका तो गण्णें करतो मुखाच्या बा भयणीनो एक बाय हांगा आयिल्ली आमचे थंय एक बाय आयिल्ली आनी ती म्हणाली मोगाच्यानो म्हाका न्हीद पडना म्हूण दोगां चेडवान तिका आपणान आयिल्ली म्हाका न्हीद पडना म्हणाली सुमार न्हीद पडना पाद कोण कितें केलें न्हीद पडना खालें केलें दोळो तिशें लोळटा पुरो जाता म्हाका न्हीद पडना म्हूण म्हाका रुसाना पाद जेवंक आनी परत जेवचेंत नाका म्हण जाता बुका मस्त बुका म्हाका रुसाना जेवंक तूं जायना म्हूण मागीर थोडे फावटी म्हाका संतोशा सकाळीं उठ्ठाना संतोश जाता हांवें उठतना मागणें करना जाल्ल्या संतोश जाल्ल्या उपरांत हांवें परतून संतोशान जेम चिंतन कठीण बेजाराय सोडटा म्हाका जेवंक नाका कांय नाका कितेंय नाका मागीर कितें म्हाका कांय बोळ नासल्या बरी जाता खंयचें करूंक इंट्रस्टच ना आंगांत बोळ ना एक गे कशें तें म्हाका बोळ ना इतलें हांव कुयेट आसलीं पाद 30 वर्सांत हांव कुयेट काम करन ह्या भुरग्यांक शिकयलां हें थॉट हांवें पयशे धाडून म्हज्या घोवान थॉट केलां म्हजो घोवी बरो मनीस आनी थॉट आनी बरें केलां ताणें आमकां आतां एक 3,000 लागीं माडी आहा 2 बांयो आसात हे उक्ती बांय एक बोरवेल 2 आसात उदक आसा भुरग्यांक हांवें बरें शिकप दिलां म्हाका थंय बरो सांबाळालो तो दनया बरी करून पळयताली हांवें काडलें हांवें दवरलें आनी घर सगळें म्हाका सांबाळून म्हाका दिल्लें हांव इतलीं वर्सां 30 वर्सां आद बिबा शिकलीं तांच्या भुरग्यांक ल्हानवड केली आनी ताण म्हाका बरें करून पळयतात ती वचोंक सोडिनात हांगाच राव आमच्या थंय घरा राव म्हणटात देखून म्हाका आतां कांय बोळ नासल्या बरें जाता इतलें काम करना जालें तें इतलें व्हडलें घर चलोवन आसलें म्हाका दोगां एक फिलिपिनाचें चेडूं आहलें कुमो करूंक एक सिलोनी आशिल्लें सिलोनी म्हाका कुमो करूंक हांवें सांगलें पुरो बरें तें करतलें नितळ आनी बरें करतलीं सगळें काम पळोवन खणयतलीं काम केल्लें म्हाका बोळ आलें हांगा येवन कितें जालें म्हणना म्हाका बोळूच नासल्या बरें जाता कांय बोळ ना म्हणून म्हाका बोळ ना मात्र न्ही म्हाका कांय करूं इंट्रस्ट ना उठचेंत नाका म्हण जाता मागीर बेड्डार सड्डे न्हिदल्यार उठोन भायर बसया म्हण जाता भायर बसतना भितर वचून आड पडचें भायर येवचें काल्यार कशें जाता म्हूण म्हाका कळना अशें कालें म्हाका भोगता संतोश ना उल्हास ना म्हूण भोगता म्हाका काळजा भितर छाप्पे भोगता म्हाका कांय उलवना जेवचेंत नाका म्हणलें बगूंक सुरू जालां येवन कितले म्हयने जाले म्हूण विचारलें हांवें कुयेट तावन येवन 3 म्हयने जाले म्हणाली पयलें बरी आली 1 म्हयनो कांय तोंदरे जावना दुसरो म्हयनो म्हणनी ह्या म्हयन्यांत ती 1 म्हयनो जावन म्हाका आतां चड जालां म्हणाली कुयेट कितली 30 वर्सां आसलीं कुयेट 30 वर्सां जालीं आतां भुरगीं कामाक येतात म्हणून कामां वचूंक जालीं म्हजीं भुरगीं गोळोवन दितात हांवें कितें 13 वाजे चक्कडी म्हणाली जर तर चक्कडी म्हणाली म्हणून हांव सोडून आयली आनी एक 5 वर्सां काम करी येतालें कोणा म्हणटा पूण म्हज्या हातान तें दामडीन हांवें पुरा भुरग्यांक हांवें पुरा न्हवऱ्याच्या हातान धाडलां न्हवऱ्यान बरें शिकप दिलां भुरगीं बरीं इंजिनियरींगान बरें शिकोवन बरीं दोगां चेडवां आतां वर्क फ्रॉम होम करतात हें आयकल्या उपरांत कितें गे म्हणून पळयलें आमी तिचे कडेन एकल्याक बसयलें चेडवांक आनी तिशेन धाडलें ताचो न्हवरो वचून कारार बसलो आनी एका हेचे कडेन उलोवन रावल्या सदांच तिका 60 वर्सां जातीं न्हवऱ्याक एक 60 आनी 2 60 आनी 3 जातीत अशें तिचे कडेन उलयतना म्हणाली तूं अणपाड तुका शिकाप ना म्हणून म्हणचें तूं शिकाप ना
तूं अनपाड म्हळ्यार शिकाप ना, समजून येना तरी म्हणून. कालें तिणें सांगलें जाल्यार रांदचें तांकां करसूंचें आनी पयशे पिडावचे. बापायन आनी भुरग्यांनी सांगचें तूं अनपाड, तुका गोत्तू ना, अनपाड म्हणून. मोगाच्या न्हू 30 वर्सां पयलें जावन सक्कडी कळोवनान इतलें पुरो हांवें दांड बांदून हाडलें हांव अनपाड गी म्हणून ती आमचे कडेन सांगून रडली बुटल्या बसल्या तूं अनपाड, तूं गोत्तू ना, तुका कांय गोत्तू ना. म्हज्या भुरग्यांनी म्हणचें तेंत. आतां म्हाका ती भुरग्यांनी करचें, म्हज्या न्हवऱ्यान करसूंचे पयशे आनी ते हांवें इतल्या कश्टांनी घडोवल्ले. म्हजो न्हवरो करशिता करसूंचे पयशे करसूंचे, तांकां करसूंचे पयशे. ती आयिल्ल्या वेळार लेका व्हरते करसूंचे, इल्लें करशिल्ल्यार व्हडणी लेका व्हरते करसूंचे. तें पळयतना म्हाका मस्तू दुखता. बरो मनीस तो, पूण पयशे मस्तू करशिता. ल्हान विशयांक आनी पुरा मस्तू करसूंचे पयशे परसूंचे करचे. आनी हांवें कलीबूस सांगलें तूं अनपाड म्हणचें, तुका शिकाप ना म्हणचें, अनपाड समजून येना म्हणचें. म्हाका तें अनपाड म्हणून आयकून अनपाड प्रयोजन ना हितूं. ह्यो गोरवां आसल्या बरी म्हणून. त्या लेकार भुरगीं म्हणटात ती म्हणटात म्हाका अशें आयकून नितराण जाल्यार बरी जाता म्हूण. मोगाचें न्हू. ती अनपाडणी मस्तू बुदवंत गायन बरयल्ली ती थंड प्रशांत. तिका गोत्ता खंयचें वज्र खंयचें ग्लास म्हूण, जिणेंत खंयचें बरें खंयचें वायट म्हणून. हीन त्या गाय बापय आनी दोगांय चेडवांय शिकाप आसा संवसाराचें. अनपाड तीं, तांकां कळीत ना खंयचें वज्र खंयचें जिणेंत खंयचें वज्र खंयचें ग्लासाचें म्हणून. ती ग्लासा फाटल्यान सोबीत काडल्यार आनी सोबीत सायज म्हणून ग्लासा दनखणिल्लीं वज्राक न्ही. ती थंड ती वज्र म्हूण म्हाका कुटुंबांत बगली. आमी वज्रां बरी जायचे. ते आमी कशें उलो मारचें जेजूक कशें आमी उलो मारचें. जेजूक उलो मारचें पयलें त्या बर्तेमेव सान पळय कश्टांच्या वेळार जेजूक उलो मारूंक तिका आमी सांगलें. पयलें जेजूचें आजारपण म्हज्या आत्म्यांत जेजूचें आजारपण दिसता तें हांवें वळखून घेवचें. जेजूचें आजारपण म्हणजे तें. ताचो ताळो हांवें वळखा जाय, जेजूचो ताळो. जेजूक तिका लागीं हाडयला आमी, जेजूचो ताळो. आनी तिका जेजूक आमकां गूण करूंक जाता म्हणून, तुका गूण करूंक जाता, तुका बळवंत करूंक जाता. ती अनपाड आनी तूं शिकपी म्हूण तांकां दाखोवंक तुका जाता म्हणून तिका आमी सांगलें. तक्षण तिच्या तोंडार एक हांसो आयलो पयले पटी. म्हाका थान लागता म्हणली. मागीर तिका च्या तांचे कडेन सांगून एक च्या हाडयली बायक तावन. तिका आपणकाणे वचोन मागीर ब्रेकफास्ट करया म्हळ्यार मस्तू तावन ती जेवना. देखून बरें 1-2 वाडे खावन ये, वाडे बरे इडल्यो बऱ्यो न्ही, वाडे बरे म्हूण सांगलें. वचोन उडदाचे 2 वाडे तिका तुमी वचोन येया म्हूण तांकां धाडलें. मागीर लोक आलो, लोक गेल्या उपरांत परतून उलोवन बसल्या. आमचो भितरलो ताळो आयका जाय. आमच्या हर एकल्या भितर आमचो भितरलो पळयतात ताळो तो कितें सांगता म्हूण आयकाचें म्हूण त्या चेडवांक हांवें सांगलें. तुमी वज्र जायचे, तुमी आरश्याच्या आतां तापतात गी तापतात आनी मम्मीन काल सांगलें तुमी तापतात आनी तिका अनपाड म्हणून तुमी घडये दिसा 4-5 फावटी अनपाड म्हणटात. अनपाड समजून येना तल्ली म्हणटात. ती समजून येतलें तें वज्र म्हूण सांगलें. आनी तुमी आतां सांगा कोण गे अनपाड म्हणून. तुमी बैल्या बुकांचें पुस्तकां दिना मस्ताक आसून तुमी जिणेंत अनपाड, तुमी नीज अनपाड. काल इल्लेशें शिकप एक ते 4 लेखांक केल्ल्याच्यान आमी व्हडले शिकपी जायना. शिकपान पुरा सर्वतोमुखा सक्कडी होलिस्टीक सक्कडी आसाचे. देखून आमी वज्र जाल्लीं नीज जावन शिकपी. तुमी ग्लास जावन उरल्या तितलें शिकले उपरांत तुमी वज्र जायचें जालें. जेजून तुका वज्र करूंक तुवें सोडूनाय. जेजूचो ताळो आंतरीक भितर आसलो तो आयकोवंक सोडूनाय. बर्तेमेव म्हणून तो वज्र तो बर्तेमेव कुड्डो जाल्यार तो वज्र. ताका वज्र खंयचें आनी ताका ग्लास खंयचें म्हूण कळितालो मनीस तो ग्लास सकयल घालता, वज्राक धरता, जेजूक धरता. जेजू वज्र तें दिर्वें जिणेचें जिर्वें सर्गीन थावन देंवन आयिल्लें आमकां. देखून जेजूचो ताळो ताणें आयकलो. देखून हेरांनी ताका गुजी केलें, हेरांनी ताका बेश्टयलें. हो संकेत जावन आसा जायते हेरांनी बेश्टोवचें आमकांय बेश्टयतात. हीं भुरगीं आवयक बेश्टयतात. आवयक बेश्टयल्या बरी हेरांचो लोक तिका बेश्टयतात. जेजूक उलो मारनातल्या बरी. देखून जायते ताळे आसात वॉट्सॅपाचेर आनी पळयल्या कहले विशयान आमचे पयशे करसूंक, आमचें समाधान पाड करूंक तुवें वॉट्सॅपार कितल्यो मॅसेजान कहल्यो ताळे आसात, कहल्यो ताळण्यो आसात. हें जावन आसा संकेत हेरांनी आमकां धमकी दिवची. हेरांनी धमकी दिली.
येरांनी तिका बेश्टायलें, ताका बरते मेवाक बेश्टयलें. देखून ते बेश्टवणी जावन आसा, येरांची बेश्टवणी धमकी जावन आसा. हेर थाळे आमकां धमकी दितात, इतल्यो थाळण्यो आमकां धमकी दितात. आमी बगचें जिनियंत, आमी बगचे थाळण्यो, आमी बगचे आयकुचे थाळे. देखून जेजूक उलो मारूंक हे थाळे, ह्यो थाळण्यो जेजूक उलो मारूंक दिनात, जेजूक उलो मारूंक सोडिनात. आमच्या गरजांत जेजूक उलो मारूंक, आमच्या गरजांत हर एका गरजांत जेजू उलो मारूंक, आमच्या अस्कतकायेंत जेजू उलो मारूंक आमकां ह्यो आडयतात. ह्यो आडोवच्यो अडकळी आमकां देखून आमकां सलगी दिनाये. आमी तांकां त्या आडकळींक सलगी दिनाये. आमकां आडोवंक सोडिनाय. त्या आडकळींक, त्या थाळण्यांक, त्यो थाळण्यो तांकां आमी आडोवंक सलगी दिनाये. आमी गरजांत जेजू थंय बोब मारचे, जेजू दाविदाच्या पुता निजा देवा म्हाका म्हजी बिरमत पाव म्हूण. तुकाच बर्तेलोमाचें दोळे रूप पळय. तुमसू आपुणूच बर्तेलोम कुड्डो बर्तेमेव म्हूण तुकाच पळय. बर्तेमेव कुड्डो देखून तुमचो बर्तेमेव म्हूण तुकाच पळय. एन इमेज ऑफ युअर सेल्फ. सी बर्तेमेव एज एन इमेज ऑफ युअर सेल्फ. तुजेंच रूप म्हूण पळय. सोमयाची तुका अती गरज आसा म्हूण बगतागी, सोमयाची तुका अती गरज आसा म्हूण बगतागी बोब मार ताका. देखून पळय त्या थाळण्यो आसात. तुजें मागणें, तुजो भावार्थ शांत थंड करूंक, तुजो भावार्थ थंड करूंक थाळण्यो येतात जाल्यार चडय तुजें इंटेन्सिटी, तीव्रतेन जेजूक चड आनी चड तूं बोब मार. थाळण्यो आसा तुजें मागणें, तुजो भावार्थ थंड करूंक सोडिनाका. भावार्थ उणून कोतकोतो आसा जे तुजें भावार्थ थंड करूंक सोडिनाका. देखून तुजो भावार्थ आनी मागणें थंड शांत करूंक जेजू पळय. देखून चडय तुजें इंटेन्सिटी. सोम्याक आणकी चड बोब मार. सोमी तुका आयकता. ताणें तुका ताचे लागीं तो आपयता. तुवें आशयल्लें कुरपा तुवें आशयल्ली कुरपा सोमी तुका दिता. सोमी तुका आयकता. सोमी ताचे लागीं तुका आपयता आनी तुवें आशयल्ली सगळी कुरपा तुका दिता. गरजो काळजा भितर दवर न्हू. सुशेगाद तूं रावनाका. थोडे फावटी आमी गरजो दवरता आनी त्यो गरजो आसून तूं ताच्या सांगातात आमी सुशेगाद आसा गरजो. त्यो जेजू पसंद करिना तुज्यो गरजो, तुजी अस्कतकाय. थोडे फावटी आमची अस्कतकाय भितर दवरता आनी अस्कतकाय सांगातात जिवंक शिकता, अस्कतकाय भायर घालना. देखून तुज्यो गरजो भितर दवर ओगेत रावनाका. त्यो गरजो ज्यो सोम्या सांग, तुज्यो गरजो सोमी आयकता. सोमी तुजो उलो, तुजी बोबाट, तुजे गरजे खातीर तुवें गरजे खातीर सोम्याक उलो मारूंक तो आशयता आनी तुजें उलो मारल्या वेळार आयकता. निर्गमन ग्रंथान मोगाचें हें म्हाका मस्त पसंदाचें, कितें मस्त फुडें वाचतना हें म्हाका पसंद जावचें. निर्गमन ग्रंथांत 3रो अध्याय 20 आनी 22 श्लोक 3:2. एक्झोडस चॅप्टर 3 वर्स 22. तुमचे मदली हर एक स्त्री, तुमची मदली म्हळ्यार इस्रायलाची हर एक स्त्री आपल्या शेजाऱ्यांच्या स्त्रियांत हांव इजिप्त घरांत हांव रुपे आनी भांगाराचे नग आनी मुस्तायकी तिणें मागून खाणेचे म्हूण वत्तायन खाणेचे तिचे करता. इजिप्त घरांत हांव तुमी इस्रायल घरांनी तांचेत हांव नग, भांगाराचे नग आनी रुपयाचे नग काणेचे, वस्तूर बरी मुस्तायकी काणेचे आनी ते नग तुमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक घालीचे. तुमचे नग तुमच्या भुरग्यांक घालचे. ती बरी मुस्तायकी तुमच्या तरणाट्यांक, तुमच्या भुरग्यांक, चेड्याक आनी दुयेक आनी पुताक ती घालीचे. आनी आतां मारभुमी केसो वेळ आयला. तुमी आतां फलायन करचो वेळ आयलो. गुलामपणांत हांव सुटकारचो वेळ. बसयल्ल्या गांवाक येतना हें भांगार शिंगार बरें वस्तूर घालून बरें करून गूड फॅशन काजाराक गेल्ल्या बरें तुमी वचाचे म्हणून. हें कित्याक तांचे कडच्यान भांगार तुमी वताय निसारचे म्हणून. तीन धर्मा दिनान तुमी इतलें काम केलां, तांचे थंय इतलो बिजनस केला, तुमी इतल्यो वावर करून तांकां वयर हाडलां. तुमकां इतलें भांगार तांणी दिचेत म्हूण देव सांगता आनी तांकां दिवचे बरी देव वयता तांच्या कुरपा धाडटा. इजिप्त घरां, इस्रायल घरांक आपलें भांगार खाण इसारतना दितात. ते पुराव नग, चैन, मोदयो, आलक्यो सगळी घालून ती बसयल्ल्या गांवाक पयन कर इजिप्तांत फलायन करून ती बसयल्ल्या गांवाक येतात. हे नग घालून, ही बरी मिस्तायकी घालून ती येतात. देव सांगता ती मुस्तायकी तुमी घालीचे. तुमी देवाचे उतार वाचा. कित्याक म्हण आमी चिंतचें. कित्याक म्हळ्यार 40 आनी 30 वर्सां
430 ಇಯರ್ಸ್ नंतर इस्रायल पर्जा गुलामपणांत आसून गुलामपण उरलीं आमकां. आमी गुलामपणांत कम्फर्टेबल आसा, आमी सुशेगाद आतां, आमी खातां गितां आनी मुटली आनी करून खातां आनी आमकां हांगा तोशी मेळटात, हांगा आमकां लसूण मेळटा, पियाव मेळटात आनी इल्लीशी तोशी मेळटा, आमी खावन अशें सुशेगाद तां. गुलामपणांत वडणी म्हणून 430 वर्सां. आतां ना गुलामाक नग नासले, आतां तुमी नग घालचे, सावकारांनी मात नग घालचे जाले. आतां तुमी बरी बुस्तायकी करीचे आनी गुलामपणाची गुलामपणान सुशेगाद रावूं नजो, गुलामपणाचो कांठाळो तुमकां येयचे आनी आमी गुलाम न्ही म्हूण तुका बगायचे म्हणल्या खातीर देव सांगता बरी बुस्तायकीन आसा. तुमी तरणाटी आनी मुखली पिळगी तांकां तुमकां वडांक आतां गुलाम म्हणून तुमच्या मतीन गुलाम बरोवन गेला. तुमच्या भुरग्यांनी स्वतंत्र जायचे, सक्सेसफूल जायचे, तांणी यशस्वी जायचे, देखून तांणी गुलामपणाचो उडास तांकां आसूं नजो. तांणी कम्फर्टेबल लायफ जियेचें, देखून तांकां गुलामपणान तांणी जेवन स्वतंत्र जैताचें जिवीत तांणी जियेचें, देखून भांगर शिंगार बरी मुस्तायकल तरणाट्यांनी मुखार वचचें देव सांगता. मोगाचें संतती नंतर संतती, संतती नंतर संतती, एक संतती तो आनीक संतती. आपूण गुलाम म्हणून चिंतून तांकां आमी गुलाम जाले वडणी म्हूण बगोवंक गेला. देवान तांकां गुलामपणांतल्यान सोडयिल्लें. इजिप्तकारांनी तांकां भांगार, रुपें आनी वस्तू दिवच्या बरी देव करता. कित्याक म्हळ्यार हें चिंता बदलूंक. आपूण गुलामणी आतां सोडयली परता, तुमी स्वतंत्र परता, आतां तुमी दर्या बरी सावकारां बरी जियेचें म्हणून. आनी तांच्या वावराचो फळ जावन तांकां पे बॅक करचें, तांणी भांगार पाठयन दिवचें, बरें वस्तू पाठयन दिवचें, रुप्यां पाठयन दिवचें. देवान तांच्या बोगणांक मरुभुमीक वेतात भांगार, रुपें, बरें वस्तू घालीचें. तांकां बोगा जाय आपूण कोण गी म्हूण, आमी स्वतंत्र म्हूण बोगायचें म्हूण. देवाक जाय आसलें आमच्या भुरग्यांनी आपूण दुबळीं कांयच नातलीं, आमी कांयच नातलेलीं, उपकारा पडनासलीं म्हूण बरोवंक नजो. आमी बेकार म्हूण बगोवं नजो तांकां, गत आदार नासलीं म्हूण बगोवं नजो. आमी बलिपाशू विक्टी म्हणटात, आमी गुलामपणाची विक्टी म्हूण तांकां बगोवं नजो. तांकांच तांणी पळय जाय, पळय जाय आपूण स्वतंत्र जाल्लीं भुरगीं, आपूण यशस्वी जाल्लीं म्हणून, आमी जिखून आयिल्ल्या म्हणलें ताका बोगा जाय म्हणून देव खायला करता तांकां भांगार आनी न्हेसोवन मुखार वचोन दी म्हणटा. लुकाच्या वांजेलांत 20 आनी 4 अध्याय 40 आनी 5 श्लोक. लूक चॅप्टर 24 वर्स 45. देव मोत उगाडटा आमची, गिन्यान मोत उगडटा. गिन्यान मोत उगडल्या वेळार आमी ह्या दुबळेकायांत आनी ह्या सोलवणेंत ह्या रिणांत आसूंक आमकां मोड ना, आमचें मोड बदलता. आमी भायर जेपतालो देव आमकां वाट दाखयता. तांणी तांकांच पळय जाय आपूण जैते वंतू, जैत आपणयलेली परजा, देवाचीं बाळां आमी, देवाचीं बाळां, देवाचीं भुरगीं म्हणून तांणी आमकां लेखीचे. गुलाम म्हूण लेखूं नजो. बसयल्ल्या गांवाक रिकताना, तांणी प्रॉमीस लँडाक येताना, तांणी प्रॉमीस लँडाक प्रवेश जाताना आपूण देवाचीं भुरगीं जैतेवंत म्हूण तांणी लेखीचे म्हणून भांगार शिंगार नेटोवन तांणी तरणाट्यांनी मुखार वचचें म्हणून देवाची आशा जावन आसा. तूं चिंतून जैतेवंत जावंक आरंभ सुरू जाता. तूं पयलें चिंत म्हाका जैतेवंत जायचें म्हणून, आनी तेदर जैतेवंत जायचें म्हूण चिंतना तुजो जैताचो जैताचें पयन आराम जाता. तूं बलिपाशू, आपूण गुलाम, आपूण दुबळो इत्यादी चिंतल्यार तुजो फुडार मुखार पिड्ड्यार जाता. देखून बर्तेमा बरी बोल्ड इंटेन्सीव प्रेयर जाय, बोल्ड प्रेयर जायचे, कुरगोवचें न्ही. सुडाळ मागणें करचें, सुडाळ देवा उलो मारचें. देवाचो फेवर तुजेर पडटा. व्हडलें सोपान तुजें जारी जावंक देव आशयता. तुका आदीं कितें घडलां तें पळयनाका. तुजें पास्ट आदीं म्हाका तशें घडलें आनी अशें म्हळें तें तुजें हर्ट्स, तुजें पास्ट नाका तुका. तुजें हर्ट्स येरांनी गेल्ल्यो दुखी त्यो पुरो तूं चिंतून पळयनाका. पुरो सोड जेजूच्या हातान घाल आनी जेजू दाविताचें पुता ह्यो दुखी म्हजे तावन काड, म्हजें पास्ट म्हजे तावन काड आदलें. तुजी मोत फोकस करिनाका ताचेर, हर्ट्सांचेर, तुज्या प्रॉब्लेमाचेर, ह्या डिप्रेशनाचेर. तुका देव बोल्ड करता. इंटेन्सिटी, कन्विक्शन तुजें चड कर. तुजें पर्वर उर्बा चड कर. तुजें आदलें कितें जावंक दुरुपयोग जाल्लें, तुका एब्यूज केल्लें, थोड्यांनी तुका यूज करन, तुजें तावन बरें जोडन तुका एका कोणशाक घाल्लें, यूज एंड थ्रो म्हणटात. तुवें थोड्यांक गल्फा केल्या मागीर तुका ती कॅर करनात, एब्यूज केलें, यूज केलें आनी सोड जोडलें. पूण तें पुरो चिंतूंक वचनाका. तुजें उणेंपण कांय तुजें स्ट्रगल, तुजें वद्दाडचें तुवें कांय गुमान करिनाका. गुलाम
करूंक तुका ह्या संगतींनी तुज्या प्रॉब्लेमांनी तुका गुलाम करूं नाका. तुजें वद्दाड हर एक दिसाचें स्ट्रगल वद्दाडचें तुज्यो दुखी तुजें पास्टान तुका गुलाम करूंक बिलकूल दिनाका. तुवें नव्या वस्तूर घाल. नव्या वस्तूर म्हळ्यार कॉन्फिडन्स तुजें जैत. देखून एक मागणें कर, बापा तुवें म्हाका गुलाम जावंक रोसूं नाय. हांवें गुलाम जायचें म्हणल्यार तुजी आशा न्ही. हांवें स्वतंत्र जैतेवंत जावं. हांवें विक्ट्री जोडूंक तुका तुजें जावन आसा आशा. देखून तुजें बाळ जावंक आनी हांवें सुडका दिवंक सकना तें म्हाका हांवें सुडका दिवंक सकना तें तूं सुडका दिताय म्हूण हांवें तुजेर विश्वास दवरून म्हाका कृपा दी. तूं आमच्या फाथाक सगळें काडताय आनी आमकां खंयच्यान आमकां मोण कुडकें केलां परतून तूं घडसून आमकां सगळें करताय. आमकां बरें करताय. तूं बरो गवळी बऱ्या गवळ्या तुजें तें विश्वास दवरूंक तुका बोब मारूंक आनी कन्विक्शन हाडूंक आनी उर्बेन तुका तुजें तें मागणें करूंक म्हाका कृपा दी. आमेन. दिव्यवाणी